मोगजना नमस्कार मी श्री नवस सांकडाक तुमकां समेस्तांक परत एकपटी स्वागत मागते आसा आमच्या मदगत आसा एक विशेष व्यक्ती आमी आज निसर्गांत आसा तांच्या गेटीचें नांव तर निसर्ग आसा नक्रेसो जॉर्ज मास्टर नक्रे जॉर्ज कॅस्टलिनो म्हणून नांव ही दोगांय टिचरां दंपती टिचरां ह्या मानेस्तान इस्कलांत आमच्या समुदायांत आमच्या धर्मांत आनी समाजांत विशेष छाप सोडल्या आनी विशेष रितीन एक देणगी दिल्या दावंदी तातल्या भुरग्यांक आदल्या विद्यार्थींक म्हणटा आमी ओल्ड स्टुडंट्स समाजांत वा आत्तूर बासलिकांत आमच्या हर वाड्यांनी हर घरांनी तांचो एक बूक आसा कार्यनिर्वहणाचो अशें सबार देणगी दिल्या तो निवृत्त जाल्यार प्रवृत्त जावन आसा या ताच्या घरा या आनी तांचे विशयी जाणा जावया तांच्या तोंडांत हांव नमस्कार मेस्त्री कार्यक्रमाक स्वागत हांव जॉर्ज कॅस्टलिनो नक्रे म्हजो गांव पूण म्हाका जॉर्ज मास्टर म्हणूनच वळखतात हांव 1949 इसवेच्या नोव्हेंबर 1 जल्मल्लो आतां म्हाका 76 वर्सांचें प्राय चलोवन आसा आमी 10 जाणां भुरगीं म्हजो बापूय लॉरन्स कॅस्टलिनो आनी माय आंजेलिना पिंटो 6 जाण चले आनी 4 चलयो आमच्या कुटुंबांत हांव तातूंत 5वो जावन जल्मलो भुरग्यां पैकी आनी चल्यां पैकी हांव 4थो जावन जल्मलो म्हजें शिकप आमकां फिरगज आत्तूर सांजोराचे फिरगज क्रिस्तांव भुरग्यांनी क्रिस्तांव इस्कॉलाक येवंक जाय म्हणल्यार हांवें इस्कॉलाक वचच्या प्रायाच्या वेळार देश जितावन एक सुचन आयलें आमकां नकरेंत 5 वर्सां शिकचो अवकाश आसलो तें अकॅथॉलीक इस्कॉल जाल्ल्या वरवीं म्हजे भाऊ भयणी थंय शिकतालीं तांकां आत्तुराक हांगा तावन 8 किलोमिटर पयस आसच्या आत्तुराक दाखल केलें आनी तांचे सांगाता म्हाका 1950 इसव्यांत आत्तूर इस्कॉलाक दाखल केलें आमी मिसाक आत्तुराचो वचो आसल्यान इस्कॉलाक आमकां थंय दाखल केल्या उपरांत हप्त्याचे 7 दिसी आमी सकाळीं 8 किलोमिटर इस्कॉला वचूंक आनी 8 किलोमिटर फाटीं येवंक आयतारा भुरग्यांक दनपारा उपरांतले मीस तशें जाल्ल्यान दनपारां 2 वरां दोतोन आसतालीं थंय आमी 12:30 वरांक हांगासर जेवण करून वताक आमी आत्तूर इगर्जे वेचें आनी थंय तावन आमी परतून 8 किलोमिटर फाटीं येवचें ही आमची ल्हानपणाची जिणी हांव पयले क्लासींत तावन 10वी पर्यंत आत्तूर सांजोरेस संस्थेच्या इगर्जेच्या संस्थेनी हांव शिकलो म्हज्या भयणी संगी भावां संगी भुती घेवन आमी थंयसर वेचे आसलें आनी त्या दाळची परिस्थिती तुमकां कळीत आसा आंगाक घालूंक जाय परतें वस्तू ना पांयाक व्हाणो नातल्यो हांवें व्हाणो घाल्ल्योच SLC जाल्या उपरांत असलें जिवन तें पूण त्या दाळा कश्ट म्हूण भोगोवंक नात आतां चिंतना ते कश्ट म्हूण आसले म्हूण कळटा 10वेंत पर्यंत हांव थंय शिकलो पूण 9वेंत आसतना एक इस्कॉलाक आमच्या चडी त्या वर्सा 9वेंच हायस्कूल जाल्ले वरवीं ताका अनुदान मेळनासलें त्या दाळा मॅनेजमेंट खंयसर गव्हर्मेंट इस्कॉलांत 50 आनी 5 वर्सांचे रिटायर्ड जाल्यात तांकां 50 आनी 8 वर्सां पर्यंत आत्तुरांत इल्ल्या उण्या सांबाळाक थंयसर आपयताले आनी 9वेंत आसतना एक तसल्या एका मेस्त्रीक थंयसर ताणें नेमलो ताका इल्ली चड प्राय दिसताली आनी 9वेंत आल्जेब्रा लेक्का शिकयता आसतना म्हाका कळोवन नातलें तें एक्स वाय लेक्का आनी हांवें म्हाका कळोवना म्हणून सांगल्याक उबो रावलो सांगलें हांवें सांगतेचो तो दोळे धांपून आसलो खूद कळ्ळा कत्ते म्हणलो म्हाका आनी त्या दिसा तावन हांवें म्हाका कळीत नातलें विचारूंक म्हजे वरेन धैर्य पावूल ना आनी ताचो परिणाम जावन म्हाका गणिता पाठांत म्हाका एका नमुन्याची तत्सार येवंक सुरू जालो आनी 10वेंत हांव गणितांत फेल जालो हांवें त्या दाळाची आलोचना केली हांवें आतां पास जावंक जाय आनी एक शिक्षक जावंक जाय म्हजे बरी खंयच्याय पाठांत फाटीं आसलेल्या भुरग्याक
सुलाबाईन पाठ शिकोवन ताणें पास जायचेंच म्हणल्या चिंतनांनी हांवें हट धरून हांव शिकलो आनी हांव गणितांत पास जालो. पूण हांगासर सगळ्या दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत एकच एक दादल्यांक शिकपाक अवकाश आशिल्लो सरकारी तरबेती इस्कल आनी तातूंत 40 जाणां मात्र काण घेताले. आनी हेर एक वर्साय थंय एप्लाय करतना कोण पळय फर्स्ट क्लासीन पास जाल्यात आनी थोडे मिस जाल्यात ती वरवीं थोड्यांक मात्र थंयसर मेळटाली. म्हाका दिसता सुळ्या तावन बैंदूर पर्यंत ह्या 40 जाणां विंत आसतना म्हजेच असले ह्या सेकंड क्लास थर्ड क्लास पास जाल्यांक कोणाकय थंयसर जागो मेळिल्लो म्हाका कळीत ना. आनी त्याच वेळार म्हजो एकलो इश्ट म्हाका मेळ्ळो तालुका ऑफिसराचो देवराज अधिकारी म्हूण सांगून. कालें करता विचारतना हांव टुमकुरांत सिद्धगंगा मठांत हांव तरबेती जोडून आसा, तुका येवंक जाल्यार तुवें येवयेत म्हणलो. आनी थंय रावंक आसा, जेवण आसा आनी शिकप थंयसर मेळटा, पूण थंयसर रावंक जाय आनी थंयसर सबार भुरगीं आसात म्हणलो. आनी म्हाका ताणें एड्रेस दिलो. हांवें एप्लाय केलें. म्हाका इंटरव्यूक आपोवन येयलें. सरकारी बसांत सकाळीं 7 वरार खळखळांत उडपी बेंगळूर बसाक बसलो. सांज जाताना हांव कुणिगल पावलो. काळोख जाताना इंटरव्यूक गेल्लो हांव बसार चडोवन कशेंय हांव टुमकूर पावलो. हांवें चिंतलें ती मोठ सिटी भितर आसा म्हूण सांगून थंयच्यान 5 किलोमिटर ख्यास्तंद्रा म्हणले कडेन आशिल्लें आनी मठाक वचची बस आसली. थंय गेलो आनी थंयसर हांव रावलो की म्हाका उडास येना. पूण दुसऱ्या दिसा म्हाका इंटरव्यू आशिल्लो. आमचे मार्क पळोवन दक्षिण कन्नड जावना ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ म्हणलो. तशें हांव थंयसर तांच्या आपोवण्या पाळो दिवन हांव थंयसर गेलो. पूण थंयसर वेतना थंयसर त्या काळार 4000 भुरगीं आशिल्लीं. अशेंच त्रिविध दासोहा थंय मेळटालें आनी थंयसर हांव थंय तांचे मदें शिरवलो. म्हाका दिसता त्या 4000 भुरग्यां पैकी हांव मात एकलो कथोलीक म्हणून. आनी थंयसर म्हजें जीवन प्रारंभ जालें. थंयसर TCHक पयल्या वर्साक 180 भुरगीं काण घेताले आनी तातूंत 2 मात्र स्त्रियो आशिल्ल्यो. तशें जाल्ल्यान दक्षिण कन्नडाच्या कोणायकी थंयसर सीट मेळटाली आनी रावंक एका रुमांत 10-20 जाणां तांचे ट्रंक समेत थंय रावंक वेवस्था. पूण एक न्हिदोंक मात्र जागो मेळटालो. तिसऱ्याचे पांय इस्त्याक लागचे, इस्त्याचे पांय तिसऱ्याक लागचे, तसली परिस्थिती. आनी विशेश जावन मस्त लोक थंय भुरगीं रावताले जाल्ल्यान भिकूंड इल्ले चड आशिल्ले थंयसर. अशें न्हीद आमकां पडटाली. पूण जेवणाक सकाळांक नाचण्या मुद्दे आनी एक मोठो शीत आनी ताणें दिवचें चोडटें. तितल्या जाणां रांदचें आशिल्लें. त्या दळाचो 150 लोक थंयसर रांदपाक आशिल्लो आनी दानीच्या सहकारान थंयसर नाचनो तांकां मेळटलो आनी तांचो स्वामीजी ताच्या उतराक लोक पाळटलो आनी अशें तितल्या लोकांक 360 आनी 5 दीस 2 जेवणां 2 परांची रातीचीं थंय मेळटालीं. सकाळींचें कोणाकी जेवण थंयसर नातलें. पूण आमकां TCHंत आमकां सकाळीं ते सर्ते प्रकार सेक्शना प्रकार आमकां सकाळीं 4:30 उठोवंक मठाच्या मुखल्यान जाय जाली सफाई म्हूण करूंक आशिल्लें झाडूंक आनी पुरा. आनी उपरांत 6:30 वरार आमकां एक्सरसायज जाल्या उपरांत आमकां 6:30 वरार आमकां अर्द घंटो आमचे नित्यकर्मा करच्या खातीर. आनी थंयसर नित्यकर्मा करूंक तितल्या भुरग्यांक थंयसर जाय तितले काकूसांनी नातिल्ले लोकांनी आमकां 7 जावन 5 मिनटांनी आमकां कॉलेज प्रारंभ जाताली. त्या भितर आमी पोटाक कितें घालच्या खातीर आमी दक्षिण कन्नडाच्याक आमकां सकाळीं कितें पण इल्लें पोटाक घालूंक जाय. त्या खातीर आमी लागसार आसले 1 किलोमिटर पयस आसल्या ख्यास्तंद्रा वचून च्या पिवन येताले आनी थंयसर 2 पोळे आनी एक च्या 35 पयशांनी आमकां मेळटाली आनी तितलें खावन आमी येताले आनी दनपार मातसो रावताले. आनंदूय हत्ताक आमकां क्लास मुक्त जाताली आनी थंयसर बांक जाताले बसूंक दरनीर चक्कर म्हाका घालून बसचें. अशें हर एका क्लासींत 60 जाणांनी तशेंच बसून आमी दीस सारचे आशिल्ले. दनपारां 12 वरां पर्यंत आमकां न्हांवूंक त्या दळा येवं चड आसले वरी आनी जागो मेळनासले वरी हप्त्याक एक फावटी न्हांवचें आशिल्लें आनी तांकां
ती सवय जावन गेल्ली उरल्ल्यांक थंय म्हणटाले ते आमी थंय हप्त्याक एक फावटी जातल्या म्हयन्यांत एक फावटी नाताल्या पूण हांगासर तेय मेळना म्हणून तांणी उरल्यांनी त्या गांवच्यांनी भुरग्यांनी बोमारचें आसलें अशें त्या दाळची परिस्थिती. आनी हांव आनी हांगाचे आमी उरले 7 जाण आसले. हांव आमकां बरें मानताले आनी आमी दनपरां वता आमकां हळ्ळेच्या इस्कॉलांक वचून नियमीत इस्कॉलाक वचून आमी थंयसर टिचींग प्रॅक्टीस करूंक आसले. उपरांत विमर्श चलतालो आनी परतून आमी कितें समकार्यत म्हणलें तें सांगूंक आसलें. अशें आमकां बरें करून शिकोवचें ते लेक्चरर आसले आनी तातूंत प्रिंसिपाल सूर्यनारायण राव ताका हांव खंडीत जावन मानतां. कितें ताणें सांगलें तें हांव आजून पाळून आसा. तो म्हणटालो एक शिक्षक जायचे जाल्यार भुरग्यांचेर ताणें इम्प्रेस करूंक जाय. पाठ करना न्ही ताका पळयतेच आमकां शिक्षक जावंक जाय म्हणल्यार शिक्षक जावयेत म्हणल्यार तांकां गमाना घेवचें आसलें. त्या खातीर तुमी वेता आसतना सदां दादल्या मनशांनी खाट काडून तोंड सफाय करता तुमी वचोंक जाय. नितळ वस्त्र घालूंक जाय. उतर तुमची बरी आसूंक जाय. हें भुरग्यांच्या मतींत तुमचे रुपणे केदाळ्याक उरतलें. आनी हांवें त्या दिसा सावन प्रारंभ केल्लें. आज पर्यंत हांव सदांय हांव आतां निवृत्त जावन 18 वर्सां चलतात आजून पर्यंत हांव तें सांबाळून आसा. अशें थंयसर शिकल्लें हर एकी म्हज्या जिवनांत मुनदरसूंक म्हाका अवकाश करून दिलो. इतलें म्हजें शिकप जातेच हांव थंयसर डिस्टिंक्शनांत हांव पास जालो. आनी गांवांत येतेच हांगासर नकरेंतच महालिंगेश्वर इस्कॉल आसलें. त्या इस्कॉलांत एक टिचर क्रिस्तांवची आसली. म्हाकाय थंयसर काम दिवंक बाबान विचारले वेळार आनी आमचे नकर स्थापक विगर आंध्र रोड्रिगसान बरो संबंद ताणें सांगले वरवीं म्हाकाय थंयसर काम दिवं येता म्हण ताणें सांगलें. आनी त्या वर्सा एक डिग्री जाल्लो मास्टर B.Ed करूंक गेलो. ताच्या बदलेक म्हाका ताणें काण गेलें 72 इस्वेतावन. आनी 73 हांव कायम शिक्षक जावन थंयसर वावर करूंक सुरू केलो. आनी 2007 इस्व्यांत हांव ऑक्टोबर 31 हांव रिटायर्ड जालो. अशें 35 वर्सां 3 म्हयने 17 दिसांची हांवें सेवा त्या इस्कॉलांत केली. बरें. आतां 1973 तुमी जॉयन जाल्यात. 72 हांवें जालो म्हणजे 4 वर्सां पयल्यान तुमी मास्टर जाल्यात. आतां नक्रे जॉर्ज मास्टर म्हळ्यार 2 कारणां खातीर फामाद. एक तुमी सांगलें तुमची ती शैली भोवशा सिद्धगंगा मठान तुमचे लागीं इतलें मोर मारल्या की ती विस्तार रितीन तुमी सांगली. एक बिस्पाचें अधिसूचन आयिल्लें क्रिस्तांवच्या भुरग्यांनी क्रिस्तांवच्याच इस्कॉलाक वचचें. 8 किलोमिटर चल्ल्यात, 8 किलोमिटर फाटी आयल्यात, आयताराय गेल्यात, आयताराय आयल्यात. तुमी TCH करन क्रिस्तांव इस्कॉलाक कित्याक वचोना? त्या वेळार कशें एप्लाय करचें म्हणलें म्हाका कळना. आनी हांगा घरा बाब आनी मायन म्हाका म्हयन्याक 50 रुपये म्हणजे च्या पियेच्या खर्चा धाडूंक की तांकां बारीक कश्ट आसले. आमी ह्या एरियाचे हांगा कसराची कृशी करताल्या. कसर वय. आनी ती तितली कसर तातूंतच जीवन वचूंक जाय आसलें. ती कारकोळ पेटेवरीची ना. कारकोळ पेटेन थोडे मात हांगा तावन आमी मंच्या कल्लाक आमच्या मलगड्यांनी मायन आमच्या उरल्या वय मंच्या कल्लाक हेणे भितरल्यान ओवन व्हरून कुंटाडी सोडा ती न्हंय उतरन थंय आमी त्या बस कॅम्पा म्हण चारलें ताका. त्या जाग्याक वचचें आसलें. सकाळीं 4:30 हांव येताले, राती 8 फाटी येताले. आनी ताणी तितल्या कश्टांनी तें आसून तुमी क्रिस्तांव इस्कॉलाक कित्याक जॉयन जावन विसरले समा तितल्या कश्टांनी आमकां पोसले वरवीं. म्हाका एक शिक्षक जायचे म्हणल्यार वत्ती गरज आसली. म्हाका ट्रेनाक वचोंक की 150 रुपयांची गरज आसली. आमचो फादर आंड्रू रोड्रिगसान तुजें ताका गरज नासली कोण ना म्हाका पयशे दिवच्या खातीर म्हणजे पयशे नात फादर म्हणल्या खातीर तुजें सायकल म्हाका दी म्हाका बटल्यार म्हण पेंट्या धाडून जाता तुका पयशे हांव दिता म्हणून सांगून म्हाका पयशे ताणें दिले. बाबान ताचे वयल्याच आमचे कडेन तांचे कडेन दिसान दवरल्यान हांव त्या इस्कॉलाक गेलो. उपरांत जाल्यार म्हाका अवकाश आयिल्ले ना येवनात. मागीर येवचें म्हाका तुका ट्रान्सफर घेवं येत न्हय म्हणून सांगलें मेळटी आसली. पूण हांवें ट्राय केलो ना. ओके. बरें. आतां
जॉर्ज मास्टर म्हणटा आसतना क्लीन शेव आतांय वय आणि तुमच्या गळ्यार एक रुद्राक्षीचे कोंत आसा ते रुद्राक्षीचे कोंत कित्याक हां रुद्राक्षीचे कोंत केले म्हळ्यार हांव मठांत वडतलो आनी थंयसर सांजेचे आमकां भजन आसलें त्या वेळा वयल्यान शर्ट काडूंक आसलें खाली पॅन्टान मात्र वयर एक तांबडें बैरस बांगूंक आसलें आनी विभुतींत 3 नाम घालूंक आसलें खंयची जात जाल्यार गलिजेत जात क्रिस्तांव हांव एकलोंचो सायबांचें आसलें आनी गरजेच मागीर काडूंक म्हण हें नासलें मागीर हांवें सोडलें तें म्हाका एलर्जी जाता म्हळें तें परतून तें आण दवरीचें गोश्टीचें जागो येना पयलींच तें त्या खातीर पूण आयताराचें हांव मिसाब येतालो स्वामीजी कडेन विचारना वचूंक सोडलें ना म्हाका पयस आसा लागीं वय तें 5 किलोमिटर तें वचूंक सोडिनातलें काम आसा आयतार आमकां धर्माक जेवण दितात न्ही तशें जाल्यार तें बिल्डिंगाचें काम चलूनच आसा तें फातर व्होवचें आनी क्रेशीच्या वेळार थंयच्या हॉलांत आमी कळे काडूंक आनी तें पुरा काम आसलें आनी ताका एटेंडन्स आसतालें आमी एटेंडन्सा लिडर हायस्कुलाची भुरगीं कित्याक तांकां आमची वळख नासली वरवीं तें हें करूंक जाय नासलें तांकां आनी कोण पळय त्या दिसा कामाक येवना तांकां स्वामीजी लागीं व्हरतले वय आतां स्वामीजी ताचे वयल्यान ताचे हें मेळटालें मॅनेजर आमकां बॅगान हरगिडी आळेंदी येयला म्हणटाले ताका ते वचचेंच पडटलें आमी स्वामीजी कडेन विचारूंक वचूंक ताचे लईन रावता सदां हें म्हाका ताचे पांय धरूंक आनी भक्ती घेतात पळय हांवें एका बुकांत बरयलें म्हज्या बुकांत म्हाका आयताराच्या आमच्या संप्रदाया म्हाका इगर्जी मिसा वचूंक म्हाका परवानगी दिवचें म्हळें आनी हांवें ताच्या हांगा गेलो ताचे पांय धरूंक आसात आमकां आनी ताचे वाचलें हाणें ताणें दसखत घालून दिली दसखत घालून कांय उलोवना हांव दसखत घालून आयलो आनी आरे काय मिसाक गेलो विचारलें हांवें दाखयलें आनी तशें हांवें थंय वेतालो ते मणी आनी पुरा घाली हें घालूंक कारण मागीर हांव साक्षरता आंदोलनांत म्हजी एक एक्स्ट्रा एक हें आसलें शिकप तें म्हळ्यार पितीसपणावर जागृतीचें तांकां साक्षरताचें स्पेशलायजेशन वय त्या वेळा हांव तें करता आसतना म्हाकाय गमट्यान गेल्यार कशें जायत म्हणून हांवें हाचे कोंत करून घालया म्हूण सांगून विचारतना हांगाचे कोणी कामां करूंक आयकनात चिनीवारा कित्याक म्हण विचारतना तें तुमी मास मासी खातात वय ते वेज आनी मात गलिजे वेज मात गलिजे म्हण ती सुपरस्टिशियस वय हांव त्या खातीर हांव त्या सांगून आसा हांव थंय गेलो हाडले हे 150 रुपया दिवन कोण ना 150 मणी हाडले हाका 50 आनी 5 पुरो आनी आनी एका म्हजो स्टुडंट एकलो चिनवार आसा ताचे कडेन हें व्हडल्या अंगडीन विचारलें करकून तो हें चिनवार ताचे कडेन विचारलें ना मागीर करचें सर म्हणलो ताणें म्हाका करून दिलें तें म्हाका बरें जालें कितले वर्सां जावन आसा तें हें म्हाका दिसता आतां 35 वर्सां जावन ओके हांव तें कित्याक आयलो म्हळ्यार तुमी मास्टर शिक्षक जावन कितले फामाद की ताच्या की चड फामाद तुमी फिंतीसपणा लोकांचे पयस केल्ले ताचे उपरांत जनजागृती आतां आमच्या लागीं कोडयाळांत एकलो नायक म्हणलो आसा नरेंद्र नायक ताच्या उपरांत इशीन क्रिस्तांव पैकी तुमींत तुमी माथ्यावेर च्या केल्ली म्हाका सोमा उडास आसा हय मागीर ताच्या की चड फामाद तुमी कार्यनिर्वहण केलां आनी कार्यनिर्वहण भोवशा एक 3-4 हजाराचे की चड धर्मार्थ केला 100,000 ओके तें केलां ताचे उपरांत सभा कार्यक्रमाक तुमी गेला कन्नडांत निरर्गळ उलयतात ओके तुमी ऑलरावंडर कशे जाल्यात तें तुमी हिंदू इस्कॉलांत आसात तशें जाल्यार तें म्हाका हें कार्यक्रमाच्या पयलीं सुरवात सांगता म्हजो बाबू वाड्याचो गुरकार जावन आसलो वाड्याचो गुरकार आसतना हांव 4 वर्सां घरा आसलो म्हळें पळय सगळी नकरे फिरगजीची विस्ताराय आसा पळय ती त्या दाळे एक वाडो आत्तूरचो आनी ताका फिरगज जावना ना हय ते 68 जाली त्या दाळा गुरकार जावन आसतना बाबाक आपयतात गुरकाराक वचूं येता न्हू गुरकाराक मान दितलो ताल्लो आसलो बाब गरजेचें पुरो सांगूंक बाब येतालो खाली हाजर जावचें जाल्यार तूं वचून वच रे म्हणटालो म्हाका हांव थंय गेलो ताचे उपरांत हांव ट्रेनिंगाक गेलो टिचर जालो हांव वयतेच
हो बस टायमाला न्ही पण तूं उलोवंदी उलोवनी म्हणून गुरकार ते एक जण 3 वाडे ते 68 येवन जाले हांव 72 जॉइन जालो हांगा 3 वाडे आसले 3 वाड्यान ते गुरकार बाबाचे लुवाद म्हण आसले हातुराक ताका कुमक दिली त्या गुरकारांक 2 हाका लुवाद म्हण दिल्ले ते गुरकार जाले हांगा इगड जाल्या उपरांत तांच्या वाड्या वतेच मास्टर टायम आयलो तो करून दी म्हणून जालें म्हाका ते सांगा येचो पडटा जाल्यार त्यात ते इल्ले वेताले 72 73 कारकळांत एक हॉटेल द्वारका म्हण जालें तातूंत हॉलांत काजर करतात म्हण जालें इल्ले पयशे आसले घरा जागो नासले हॉलांत कार्य करतेच तें कोण उलोवचें जायचें न्हय वय थंय म्हज्या मामाचें काजर जालें 73 व्हडना दुबय आसलो तो ताची मिसेस बिंदूची थंय तो आयले हांगा त्या जेवण त्या मासाचें जेवण खंय येवना वरणाचें जेवणच थंय येतना ऑस्ट इंडियेचो जो प्रभू तो कार्यांत येयले VJP सायडाना बलें गे म्हाका हो ये नवें पळयलें हांवें थंय पळय तेच नेक्स्ट म्हज्या मावशेच्या दुये काजर जालें कोडयाळ पळयतना थंय तशेंच जालें 73 74 हांवें हेणे करतना हांवें ताणें केल्ले पर्यंत ताका एक इंट्रोडक्शन दिवन हरी एका संगतीक आतां डायरेक्टराच्या बदलाक आतां मुदये बसता मुदये तयार जाता तशें म्हणचें ना ताणें इल्लें इंट्रोडक्शन दिवन सांगून सुरू केलें ह्या गुरकारांनी मागीर तांकां खंयचेंय करून जातालें धाकट्या गाडया की हें येचें म्हण सांगून सुरू केलें म्हाका इस्कलांत वचोंक आसा कालें करचें हांवें आनी त्या ताळी एक काल आसलो न्हवऱ्याचो रोस सकाळींच करताले सादारण 70 तावन 80 म्हणसर सगळें रोस करून मागीर रस्त्यारावचें मागीर खर्चाची उणें जाता जाता व्हंकलेचो रोस मात पुड्ड्याचे केस सुक्क जे आसले पुड्ड्याचे करताले म्हाका सकाळीं इस्का 7 वरांनी येवन रोसाचें तांगेर वचूंक कोणाचें ह्या इतल्या आमतूय मागीर परतून जायना म्हण सांगना तांगेर मात गेलो आमगेर आयलो ताचे उपरांत इस्काल वचचें दनपारां जेवण हें जाल्यार थंय आका वचचें खंयचें आमच्या कुटुंबाच्यांक मात्र हांवें रजा केल्ली सोड न्हू तर हांवें दनपारां 12:30 हांव येता तुमी रेडी जायचे म्हणचे त्या चलोवंक येवंक तशें परिस्थिती 12:30 रेडी करताले गुरकार हांवें भितर काणयोचें ताचें हें करचें 1:45 आमकां 2 वरां इस्काल सुरू जावन पाटी 1:45 हांव जेवण भितर इल्लो सो काणयो जेवचें आनी कडेचें खंयचें तें वर देंवन दिवचें तुमी करा म्हूण गुरकार सांगून हांव येवचें तें इतलें जाताच कारकळांत मियारांत आत्तोरांत भायर तावन आयिल्ल्या थोड्यांक थंय हॉलांत काजरतना क्रेन जॉर्ज मास्टर आसा म्हण जालें थंय ताणें जावन सांगूंक सुरू केलें आतां कालें करचें थंय ताकाय हांवें तशेंच सांगलें पूण थोडे फावटी कोडयाळ तावन हें येवंक कॅटरिंग ताचे मदें बास धरलें म्हणचें ताचे पयलीं हें स्टार्ट करूंक तांकां तुमचे लागीं जितले भंडार आसा तुमी फटाफटा सांगून वचात आमकां 1 वर सावधी आसची ताचे भितर आमी मुग्धाचे हांव खंय चिंता तुमकां त्या महालिंगेश्वर देवस्थान कितें आसा तें इस्कल कितें आसा अशें तें एक वरदान जालें गी म्हणून भोवशा आमच्या समर्थीचे इस्कल आनी तांकां इस्कलूच प्रमुख इस्कलाची भुरगीं प्रमुख तुमचें आउटसायड तें ना पूण हे मनीस आमच्या इस्कलस एक मनीस समाजेन मेतेर जाता समाजेंत आतां जॉर्ज मास्टरान केल्यार नांव येवचें महालिंगेश्वर शालेय शिक्षक म्हणून अशें तुमकां एक बेसांव बघता कितें इस्कल एक खंडीत 100% तें करेक्ट एक कारण तांणी आमकां म्हाका कुमक करूंक अशें दिवंक अवकाश दिवंक त्या इस्कलांत इस्कलाचे भुरग्यांक शिकोवच्या विशयांत एक्टिविटी विशयांत तांकां तांचे क्रशीक चडावतो तांकां रजा मेळटा तर क्रशीचें काम तें पुराय हें दिवंक आसच आसना हांवें 72 जॉइन जाल्ल्या क्षण पयलें स्टार्ट केलें चर्चा कोटा आनी चर्चा कोटा तांकां गुतूच ना त्या भुरग्यांक खंयचें म्हणलें तांकां हर एक भुरग्यांक बरोवन हाडून तांणी वाचोंक 5वे वयल्यांक 5वे वयल्यान बरोवन हाडून वचचें 6वे वयल्यांनी तोंड पास करून सांगचें 7वेच्यांनी ताचे मदें हें करी येता त्या भुरग्यांक एक विशेष उर्बा आयिल्ली एकाले 9th म्हणून रेडिओ सोडल्यार उरलें कांय ना ताचे उपरांत भुरग्यांक म्हजें सांगता आनी एक मास्टर त्याच वर्सा जॉइन जालो आसलो तरणाटो मेळ्ळे तरणाटो तो स्पोर्ट्सांत आसलो शिकोवच्यान ताका तितलें हें नासलें हांवें ताका भुरग्यांक स्पोर्ट्साक वरनासलें हांगा आमचे अशें करून गोटे भुरगे आसले आमी पुरो बेसाय करायचे भुरगे मोडे वयतले बरो वयतले वय तांकां आपण कबड्डीचे टीम म्हणटा ते भियेताले सगळे तांकां आमकांच मेळचें ताणें येवन पळोवचें तांकां
पायाक हें घाला शूज घालात इथे हें घालात घेवन न्हय हाका प्रायमरीचे भुरगे गादांतून आपण हाडला म्हणून मला गुट्ट गुट्ट उचलत एससी चड हांगा 114 एससी भुरगां 515 ते मागीर 50 जालीं थंय नातलीं आनी त्याच ते तातूंय आमकां प्रायज मेळोंक सुरू जालीं बैलगाडा चलोवन वचचें चलोवन आपण हाडचें ओके ताचे उपरांत हांवें त्याच वर्सा मास्टर आमी स्कूल डे निघाले केलो करया म्हळ्यार जायत म्हणाले मॅनेजमेंट कशें जालें सर मॅनेजमेंट आता दोग जाण तरणाटे शिक्षक सांगाता मेळ्ळे इस्कलाक कार्यक्रम जाता चटवटीक जाता म्हणून गांवार खबर जाली चड एडमिशनां जालीं मॅनेजमेंट कशें जालें मॅनेजमेंट तांचे चड पयलीं व्हडले ते कुळवार पूण बोणक्यांचे हेगड्यांचे कन्नड उलयताले घरा तांकां इतले जण अविभक्त कुटुंब दिसाक 3 दिसांक एक मुठो तांदूळ जायचे जेवणाक दिसाक न्ही 3 दिसांक एक मुडो माझे दिसा एक कळशी 14 इतले जण ते भितर आयले सगळ्यांक थंय घरा जेवण जॉयंट फॅमिली तांकां हें पुराय करता हांगासर इस्कॉलांत उणें आसले आमी 7-8 जण स्टाफ आसले 2 वर्सांनी आनी 2 जाणां दवरचें पडलें ताचे उपरांत भायर शेजारचे इस्कॉलाचे कुंटाळ इस्कॉलांत हांव भायर लोटी इस्कॉलांत हांव भुरग्यांक हें करून 11 भाजी अड्डे घालपाक गे म्हणून आतां चेन्नईची इस्कॉलाची आयली एड्डे घालपावेर गे म्हणली खबर जाली आतां सेक्शनां जालीं सेक्शन जावन 12 जाणां जाले आमी आमचे ग्रॅज्युएट हेडमास्टर आसलो 12 जाणां स्टाफ जाले आमी आनी हर एक चटवटीको चल्ल्यो हांच्या दोगां तरणाट्याच्या तर्फेन आनी तो जॉर्ज म्हणल्याच्या तर्फेन आमकां हें चड काम बरो जालो म्हणून सिनियर टिचर्सांनी काही म्हणी तुमचेर कोणाचे ऑफिसा वचून म्हाका धाडचें आसलें नाका चड बरोवंक कळना थंय कोणा विचारून बरोवचें बिल्लांनी पुरो हेडमास्टर आमचो आतां सांगा हय पूण बिल्लां हें करचें काम पुरो म्हाका थंय कोणा कडेन जाता तांकां धाडचें न्हय नांव तांचें वय वय तें समा तशेंच केलें आनी नांव तांकांच नेक्स्ट इयर एक बिल्डींग करचें पडलें केलें गांवांक वचून ते आयले म्हणजे सांगात ताणेंच केलें एक बिल्डींग केलें 3 रूमांचें हांगा जाल्यार तुमचे सिनियर्स कोणी आळशी नातले नॉर्मली काल जाता एक 9 दिसां वाडटा आसतना सिनियर टिचर्सां एक लेकर आसता 9 दिसां काय आनीक काम दिलें हाणें अशें आसचें आसा तें तुमच्या गमनाक येवंक पुरो थोड्या इस्कॉलांनी जाला आसा ताणें प्रोत्साहन दिलो म्हाका ओके तें एक बेसांव ताच्या मागीर हर एक आमी नाटक कथोलीक आनी हिंदू उट्ट मेळोन इगर्जींत नाटक करूंक शिकलो आमीच हांव एक्टर जावन काम करतालो ताणें सोडलो पात्रां हांवें गाणयोचो ताणें हिरो कॉमेडियन कोणी मेळना कडेक विलनाक हांवच विलनाक लोक गाळी घालता न्ही होय साहित्य पळय पूण म्हाका तातूंत हांव सक्सेस जालो मागीर तांकां नाटकांत हर एक वर्सा आशिल्ली तितल्यार म्हणजे 88 म्हाका काजर जालें म्हळ्यार तुमी म्हणचें 1970s 60s 80s पुरा आमच्या गांवार सौहार्दता आसली ती जात ही जात हो धर्म तो धर्म म्हणलें कितें नासलें कित्याक तुमीच म्हळें त्या आकतोलिंकाक व्हरून इगर्जींत हांवें नाटक केल्लो आसा ओके तुमचें काजर जालें 88 काजर बाबान जा रे म्हणलें गी जावया म्हणून इस्कॉलान येवन मदव्याक म्हणलें गी एक सैरीक माय पेंटे सोनवाराचे आमी हिंगा वचून पेंटे वरच्यो वस्तू व्हरच्यो आनी हाडच्यो म्हारग हें नासली वेहिकलां नासली आतां पायवाट म्हारग तो नकरेचो मेन तो पायवाट गाडी वयची वाट आनी त्या वेळा असलें आसता थंय सैरीक आसा न्ही अशें खाजर जा म्हण सांगना अशें म्हणटाली मात घरा हांव त्या वेळा मोग म्हणलो काय आसलें लव इश्क प्यार मोहब्बत अवकाश ना हांवें 76 तावन ओपन युनिवर्सिटी मैसूर हांवें मागीर डिग्री केली हांवें 79 म्हजी डिग्री जाली त्याच वर्सा म्हाज्या भावाची ओड जाली हांवें मेळ्ळ्यात म्हाका तुमचो भाव पाद्राप वय तो हांगा आसा पॅरीस आसा फ्रांस आसा पयलीं मडगास्कर 26 वर्सां तो मडगास्कर म्हणल्यार आमी भूगोळ शिकयता ना हांवें गेला ते उपरांत ताच्या हाका गेल्लो हय गे 25 इयर्साचे कितले वरांची जर्नी मडगास्कराक पयलीं मॉरिशस वचचें ताका मॉरिशस 5 वरांची थंय तावन मडगास्कराक 1 वर 6 वरांची वाट जाता वय येस चेडूं कोणें पळयलें चेडूं म्हजो एक कजन भाव आसलो एंटनी म्हणून उडपी येव आसलो तो म्हजो कजन भाव ह्या घराचो तो रावतालो ताका सेरी पळोवंक कडेन गेले आमी ताका पळोवंक म्हणून तुमी गेल्यात पळयलें म्हाका हांव तो बारीक फ्रेंडा बरी गेल्या ताचे स्कूटर आसलें
हांव उडपीतून गेलो मागीर थंय स्कुटाराक गेलें थंय आमच्या आकय चौपूत मेळ्ळो मास्टर बिर्ला मास्टर म्हणून हांगाचो तो म्हणून तुमी खंय गेल्ल्यात आमी अशें एक सेरी पळोवंक गेल्ले तें जालें ना आतां तें वचोंक जालें त्या दिसा कोणी करना तें बिर्ला मास्टर म्हळ्यार कुत्यारचो न्ही बेळमाणचो बेळमाणचो हय आमच्या आकयची मामाची धूव एकली आसात ते मदर अंगडी थंय जाल्यार ते शिकयता थाका जावचें तो येयो तुका जाल्यार जावया म्हणालो तर तें जायत म्हणून जालें पळया म्हणून जालें मागीर हांव उलोवन पळयता ते म्हणालो गेलो आमी फाटीन चायल्या मागीर म्हाका सांगून धाडलें हांव गेलो आमच्या सांगात आपण दोन बरोबर ती आयली अशें पळोवन जाली तेचें नांव कितें कोणाचे बायलेचें नांव हय कॅथरीन बायल की व्हंकल 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 ते जाल्यार व्हंकल आतां व्हंकल हय कॅथरीन मागीर तें कॅथरीन कॅथरीन अरिना टिचर्स म्हणून वळखुचें की तुमी केमोडेल स्कॉलान शिकयताली काजर जाताना ती टीचर जावन आसली आसली 4 वर्सां 5 वर्सां सर्वीस जाल्लें ओके हय आमची इस्कॉलान एक टिचर आसली ती RSB तिका काजर जालें तिचो नवरो मदर अंगडीचो तितल्यार उडपी येयो आसलो ताचे दिसता तें इंटर मॅनेजमेंट करूंक जाता म्हणलो ते म्हणाले तुमीच करीचे तें करून काणी तें आमी करता म्हणे हाचे दिसता करया म्हणालो कमला कर हालो आमी येयो तो ताचो क्लासमेट बॅचमेट ताणें उलोवन कुठले सप्टेंबरांत करून दिलें तुमच्या इस्कॉलाक आयली थंय गेली ती हांगाची थंय गेली ती हांगा आयली एकाच इस्कॉलाक आयल्या ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಶಾಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ घेवचे होय त्याच्यानं दीस रात आमी सांगता म्हणजे इतल्या वर्सां म्हणून सांगता आमी आतां तशें आमचें जिवन प्रारंभ जालें 81 वैवाहिक जिवन प्रारंभ जालें मलगडो पोत जल्मलो रशियन कितली भुरगीं तुमकां आमकां तेगा मलगडो रशियन आतां पदरा जेजुईत याजक बेंगळूर सेंट जोसेफ्स युनिवर्सिटींत हातूंत रिसर्च सेंटरांत तो डायरेक्टर आनी उपरांतलो रंजन ताणें MS केला हातूंत ऑटोमोबायलांत आनी आतां बेंगळूर मर्सिडीज बेंजांत तो डिझायन इंजिनियर जावन काम करता काजर जाला तेजे पतीन रेनिटा ते BSc नर्सिंग आतां भुरग्यां खातीर दोगां लियान आनी येताना भुरग्यां आसात भुरग्यां खातीर ताणें काम सोडलां आनी बेंगळुरांतच ती वस्ती करना आसात दोगांच्या उपरांत एक चेडूं सामान म्हण सांगून तें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ताणें पयलें एक क्रॉसान तरबेती काण गेली उडपीचो बिस्पा इल्लो वात तेडा आनी आमचो एंटरटेनमेंटाचो क्रॉसाचो हें आसलो तें डायरेक्टर एकांत एक तुमी कोण म्हण क्रिस्तांवच्यान जॉयन जायचे म्हण सांगता दोगा तेगाक शिरवांचे एकले आमच्या एंटरटेनमेंटाची बच्ची तूं आनी हें तेगान गेली हांगा तो आनी त्या थंय एक वर्स काण गेलें मागीर आनी ती परतून IAS खातीर दिल्ली 10 म्हयने ट्रेनींग काण गेलें प्रिलिम्स जालें पूण मागीर हें करून ताचे मागीर दुसऱ्याचे एप्लाय केलें आनी हांवें सांगलें मेळिल्ल्या गव्हर्मेंटाचे पुराय एप्लाय कर म्हणलें हांवें ताणें पुराय एप्लाय केलें लेडी सब इन्स्पेक्टराक कर्नाटकाच्या तातूंत तें सिलेक्ट जाल्यार ताचे पयशांचे वेव्हार कळले आमकां ते नाका म्हण जालें पयशे दिवन म्हणजे नाका मागीर ताणें कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक तांचे एग्जामाक बसलें तातूंत RFO आनी DRFO दोनांय सिलेक्ट जालें हय 19 नंबरांत सुमार 400 पोस्ट आसले अबाव 1 लाख एप्लिकंट आसलीं पूण सिलेक्ट करतना 19th नंबर अच्छे आसलें हाका DRFO पयलीं आयलें RFO एका हप्त्या उपरांत आयलें तांचें लगीन जालें ताचो नवरो ओट्टू नात्रां कितले तुमकां नात्रां थाब्र नात्रांत ह्या पुतांत दोगां नात्रां आसात आनी दोगां नात्रांची ओके सो भुरग्यांचें देणें पडयलें नात्रांचें देणें पडयलें आतां आत्तूर फेस्ताक येता आसतना उडासकर आमी सोलोन येता आसतना मोडलाचे माटो घाल्ले थंय पूण एक हॉर्न मायक बरयताले त्या दाळाय तुमच्या भुरग्यांची जतन करा म्हणून कोंकणींत ताच्या उपरांत कन्नडांत ताच्या उपरांत तुळव्यांत एक एनावन्स करसो ताळो आयकतलो तो युनीक ताळो तो ताळो म्हणल्यार आत्तराक पावल्या म्हूण आमकां अर्द्यांनी देंदांनी बरें येवचें वय मागीर सुमार वर्सां जाल्या उपरांत हांव मास्टर जाल्या उपरांत कळ्ळें तो ताळो जॉर्जी मास्टर आसो म्हूण कितलो वर्सां जावन तें तुमी उद्घोशण करून आल्यात आनी ती तुमची सेवा गी वा तुमकां आपयतले गी म्हळ्यार वेगवेगळी विगार बदलतना वेगवेगळी काले ती बदलता तांची
ते ताच्या विशयान सांगा. आत्तुरांत फेस्त म्हण आसलें तें मागीर थंयसर पुणशेत म्हण जालें. आत्तूर इगर्ज आसली पुणशेत जाली. पुणशेत जाल्या उपरांत तांची वेवस्था मांडवळ करूंक एक पोरणी इगर्ज आसली. ताचे उपरांत एक मुखार गोवळ घालचो आसलो आनी थंय फेस्ताचे मिसांचो करताले आनी लोकांची गर्दी चडटना थंयसर शिस्त सांबाळून पाद्रबांक अनावन्स करूंक जालना. त्या खातीर ताणें आल्बन मेस्त्री शिरवांचो आनी बेळटंगडीचो लॉरन्स म्हणलो ताका नेमलो 94 आनी म्हाका हांगाचे म्हळ्यार तें DSAचें बेस्त वारड्याचें बेस्त त्या खातीर DSA बेस्त जालें आनी DSAची त्याग ताणें म्हटलें. सुरूचे तांचें हांवें फुडलेच्या वर्सा त्या महाद्वागांनी केल्लें पळयलें आयकल्लें. दुसऱ्या वर्सा कर म्हणटा आमकां कली हें दिवना स्क्रिप्ट ना. आतां एक 5 मिनटां उलयतना मागीर मुक्त जाता कांय ना. कळ्ळें म्हाका हें आतां जालना. ताची हिस्ट्री आनी आमचे कडेन रेडी आसाचे पुरा तें म्हण सांगून आमी रेडी केली आनी दिवंक सुरू केलें. नेक्स्ट इयरांत म्हाकाच जबाबदारी दिली. तांकां आपोवचें टायम सांगचो आनी आपोवचें काम तुवें करचें म्हण सांगून. नेक्स्ट इयर हांवें ताका बरी तयारी केली आनी इल्लें खंयचे उपरांत खंयचें सांगायचें म्हणलें एक तयारी करून दवरलें. तें 96 म्हाका मंगळज्योती तावन तें मंगळज्योती पळयतालें. मंगळज्योती तावन आयले तुका अपॉयंट केला तुवें तें काम करचें म्हण सांगून 96. तशेंच आतां मंगळूर DSAच्या अधीन आसलें. तशें म्हाका आतां 30 वर्सां आतां परत जाली म्हजी थंय. ओके. ते तुमी हिस्ट्री तुमच्या कुशला खातीर तुमी केल्ली म्हळ्यार मदें कांय गॅप फिल करया म्हणून रेडिओ जॉकीन बरोबर उलयतात. उपरांत ताचेच विशयांत तुमी ती एक पवाड पुरुशा भशा लॉरेन्स संत लॉरेन्सर म्हणून एक बूक बरयलो आनी तो बूक बरो सोल्ड आउट जालो. बूक म्हणटाना आवड आसलो म्हाका तुमकां श्री दांती पुरस्कार मेळ्ळा. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमी पुरस्कार मेळ्ळा. आतां तुमी मंगळज्योती म्हणलें नांव काडलें. तांणी कार्य चलोवचें कशें खंयचें मागणें खंयचें गीत मेळटा आनी परत दिलें. तो तुमी एक बूक बरयलो. तो हर एकाच्या घरा तो एक मंगळज्योतीचो एक बूक आहलो तो कोण शाकोत दवरून तुमचो बूक हाडून गेलो. भोवशा ते 2 वर्सां भितर 3 फावटी रिप्रिंट जालो. आतां भोवशा आनी एक भाग दुसरो आयला. 14 फावटी जालो. ओके. ताच्या विशयान सांगा तुमी. तें कारण कशें म्हळ्यार कार्यनिर्वाण 93 कातोलीक सभा इल्ली जुवाड जाली. काश्मीर मिनेजस आनी LJ फर्नांडीस ताणें सांगलें आमच्या एक विशय दिलो. मुखेलपण लायकांचें मुखेलपण एकलो जाल्यार गुरकारांचें जबाबदारी कितें म्हणलें म्हाका दिली. म्हाका त्या विशयांत आनी राज्य संधान कुटुंबा मदें घडलें म्हणलें ग्रेगरी मेंडीस LJ फर्नांडीस आनी वलेरियन मोरास अशी आमी 5 जाणांची टीम हर एका वार्डांत ती आमकां आपोवन व्हरून थंय तरबेती दिवंक. हांवें गुरकाराचें खंयच्या उपरांत कशें करियेत म्हण पुराय हर एक सांगलें तांकां. हांवें सुमार एक 25 जाणां नव्या ह्या जातांचें पयल्या मिसाचें हांवें कार्य चलयलें. तशेंच ह्यो पुरो हांवें केल्लें कशें केलें म्हूण हांवें सांगून तांकां बरोवंक आनी येवंक आनी परत सांगतालें करतालो. हे फावटी म्हाका बेळटंगडीचे वारड्याचे जाल्ले आरवातावन एक मानावी आयली. आरवांत जाल्ली ती. आमकां तुवें कितें सांगलें पळय तुवें खंयच्या उपरांत स्टेप्पां दी बरपणीशी दी म्हाका एक बरपणीशी दी म्हणून हांवें बरोवन सगळी बरपणीशी दिली बरयली आनी ताका पोस्ट केली. ताणें ती झेरॉक्स येवना ताणें टायप करून मागीर बुकां बरी हर एक गुरकारांक ताणें वांटली आनी एक बूक म्हाका दिलो. आतां अशें करना आनी कितले जाणां सगळे फिरकचे वारड दीस 15 वारड्यांकी हांव गेलो. 1-2 वारडे मंगळूर सिटीन ती कातोली सभा नातली जाल्यार थंय आपयल्ली आमकां. खाली कासारगोड वारड्याक वचोना. अशें जाताना हांवें एक बुकांत बरयलें पुरा कितें जायचें म्हणलें आनी JB क्रास्ता कडेन तो आत्तूर फेस्ताक येतलो ताचे कडेन विचारलें अशें एक करून दिल्यार आमी करता म्हणलो. तूं म्हाका खंयचें आयज जायचें बरोवन दी आमी करता म्हणलो. हांवें आमच्या फादरा राखडाचो म्हाका उपरांत संपादक आसलो एकलो फ्रांसीस वय फ्रांसीस रोड्रिगस
ताचे कडेन म्हाका इल्ली मागण्यांचे गंचे म्हणले एक हें करशात गे तें हांव करून दिता म्हणालो अशें तांचे कडेन मागणें खंयचे संदर्भ म्हणटा पडले कांतारांनी मागणें तांचे कडेन पळय म्हळ्यार तो बूक म्हळ्यार म्हजे वीक्षकांनो रोस भुरग्या पडल्यां घालचें ओल खरार काजर हर एक संगती आसा ताचो इंट्रोडक्शन आसा ताचे उपरांत लक्ती जाल्लें वाचप आसा गीत आसा वाचपांत खंयचें तुमकां जाय जे 3-4 वाचपांत ताजे अवकाश आसा भावार्थाची प्रार्थना आसा जेवणाचेर आशिर्वाद आसा सक्कड आसा आनी व्हेरी हँडी बूक तो आनी काडया व्हडलो दट बूक न्ही ओके फस्ट बूक केदो आयलो फस्ट बूक तो 2003 वय त्या वेळार आयलो ओके ताचे उपरांत 14 ताचे उपरांत आनीक रिवायज करून बूक काडलो की वय तातूंच 14 आतां तसो तो रिवायज त्या रावो समा रिवायज केलो तो उरलें पुराय केलें मागणी गेली वोव्यो पयल्योच गेल्ल्यो त्यो आनी चट्टी गेल्ल्यो आनी वचून माटवांत एक बसतना तुमकां एक आयडिया येता तुमी नोट करून दवरतात वय स्कॅरशीट आसा तें मागीर हांव न्हू परतून मुग्धले आतां काल्यान नवें आसा विचारलें आनी नवें म्हळ्यार काल्यान आतां आमकां आदल्यो रिती रिवाजी कळनात आशिल्ल्यो खंयच्यो म्हणून त्यो मुंदरशी नाका म्हणून आमकां कळना कितल्यो प्रत्यो विकून गेल्यात आतांचे आतांचे विकून गेल्ल्यो फोर म्हणसो 23,000 आतां हे पडचे 2030च्यो 25,000 ओके मागीर म्हजे बरें येल्ले बूक आनी नासतना एक पान झेरोक्स केल्ले आसूंक पुरो ओके आतां कितले तुमकां बुकांक एवॉर्ड मेळ्ळा तें पुरो हांवें सांगलें आतां हांगासर एक प्रशस्ती दिसता तुमकां जिल्ला शिक्षक प्रशस्ती मेळ्ळ्या ताचे उपरांत राज्य मेळ्ळा ताचे उपरांत राष्ट्र प्रशस्ती मेळ्ळ्या तुमी राष्ट्र प्रशस्ती विजेत शिक्षक आनी आमच्या क्रिस्तांव समुदायांत प्रशस्ती जोडली बोट आनी मेजयेत परतून हांव सांगता तुमी हिंदू मॅनेजमेंट आसल्यांत हांगा म्हणसर पावल्यात कोण ना त्या खातीर तुमकां हांव परबी पटयतां राष्ट्र प्रशस्ती शिक्षक तुमी सपनांत ही चिंतलें गी कित्याक तुमी मॅथ्सान फेल जाल्ले विद्यार्थी मागीर ते फेल जावन हांव कित्याक फेल जालो म्हळ्यार सांगची रीत त्या शिक्षकाची समानातली हांवें एक शिक्षक जायचें म्हूण चिंतलें ताचे उपरांत तुमकां मंगळुरांत सीट मेळना कित्याक बांदूर पर्यंत 40 जाणांक मात अवकाश खवणगी सिद्धगंगा खंयचें हासानांगी खंयचें गी तुमकां गुर्तूना तुमी थंय पावल्यात थंय बसून तुमी चक्कळां मक्कळां म्हळ्यार धरणीर बसचे पद्मासनां घालून ते शिकल्यात ताचे उपरांत पाटी आयल्यात येता आसतनाच तांकां रिटायर्ड जालो एकलो मास्टर तुमी भितर रिकल्यात सपनान म्हणून चिंतलें गे हांव दिल्ली वतां पळोवंक शकता जाल्यार प्रतिभा सिंग पाटील राष्ट्रपती तिच्या हातांत हांव प्रशस्तीकाण घेता म्हणून ना तें चिंतूंक साध्यच ना म्हज्या हातूंत पूण म्हाका खंडीत जावन तें एक सांजो अजाप म्हणून सांगीत अजाप कडलें तें अजाप कडलें म्हळ्यार तुवें राष्ट्र प्रशस्तीच्या राज्य प्रशस्तीच्या वेळार इतल्याच टायमा भितर दिजे हांव CRP धाडटा CRP आसलो डेसा आमचो वायट्सन डेसा कारकळांत CRP आसलो तो कलेक्ट करून घेता म्हणलो आनी हांवें मेन म्हणजे बायोडाटा पुरो हांवें बरें पयलें टायप करून दवरलें उरलें ताका उरलें जें दवरचें आसा पळय तें मागीर फायल 8 फायल हांवें केल्ली आनी त्या दीस 9 वरां भितर ताणें व्हरून घेता म्हळ्यार लास्ट डे तेच आमी व्हरून दिवचें न्ही ताणें व्हरून घेवचें तो व्हरून घेता म्हज्या हांगा हे फस्ट मेन म्हजेंच मेळना तें कितें हांवें तयार केल्लें सगळें दवरलें तें खंय दवरलें म्हणल्यार म्हाका मेळना आतां हांव इस्काला वेळटा हेडमास्टर बाकीले गाडीचे हें करचें 9 जालें हें ह्या म्हणटा इस्कालाक कडेक म्हाका देस्पर जालो सांज आसा तूं म्हाका कशें बुडूंग पडलें वरता सकयल खापटांत हां म्हणजे हें जाता पळय त्याच दवरलें फका फिट केली हाचे कटल्यार तोडली ती पुरो 8 बायलां केली तांचो 4 खाण घेवन इस्कालाक गेलो वचून इस्कासोर जाताना हें जाता तो आयलो व्हरूंक म्हणून वॉस्टर्न आयलो दिलें ताणें बरें सांगूंक ना पूण ही गजाल हांवें सांगची ती तें खंडीक एक देवाचें एक आशिर्वाद म्हणून सांगीत वय आतां भोवशा प्रिपेर केल्लें निमाण घडये वय कोणी जाल्यार प्रशस्तीच्या आशेन हें बरें करून दवरता ते गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हळें की ನಿಮ್ನೆಂತದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಲೋಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹೀಗೆ ಕೊಡಬೇಕು म्हणून ಬಹುಶಃ हें दवरलेल्यार अशें एक 10 बूक जाते मास्टरामाचे तितली ताची काल्यान नांव आसलें आनी ताका मान आसलो आमच्या उडपी मंगळूर कारकोळ हर एक इस्कालांनी ते संपन्नमूल व्यक्ती जावन गेल्ले एक जगत्या पदवेक जगतो मनीस म्हूण सांगीत तुमकां हांव दैज व्हडल्या तर्फेन परबी पटयतां
हांगासर तुमी जोडले सकड प्रशस्ती आसात. प्रतिभा सिंग पाटील राष्ट्रपती आसली त्या काळार मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री, आमच्या राज्य प्रशस्ती आसतना भोवशा धरमसिंग मुखेलमंत्री अशें भोव लागशिलांक आसा. पूण तुमी दिल्ली हाडली दिल्ली बसर पावल्यार तुमचो तत्तू जुब्बो, तंत पॅन्ट, तित्त रुद्राक्षीचे कोंत, तत्तू ग्लास, तित्त एक हेअरस्टाईल तुम्ही बदलोनात कित्याक? म्हणजे ही स्टाईल एक कारण सांगता. आम्ही सांगलें साक्षरता आंदोलनात कारकळा प्रयोग म्हणून केले ताणें. म्हळ्यार सगळ्या दर्शनाक विस्तारांच्या बदलाक कारकळांचे पयलीं 1 वर्साचें कर्ण पळया म्हणून सांगून ताका ताणें संपन्मूल व्यक्ती घेतले, स्वयंसेवक मेलविचारक म्हणून सांगून. कारकळ नकऱ्यांत हांव स्वयंसेवक आनी इल्लो थोड्यांचो मेलविचारक म्हाका नेमलो. त्या वर्साच्या बेळवणीत हांवें म्हजे पत्नीन थंय आमी पुरो स्वयंसेवक जावन काम केलें. काम करता ते गोपाल भंडारी ताडा अध्यक्ष, शासक ना, तो जिल्हा पंचायत मेंबर आसलो, तालूक पंचायत अध्यक्ष आसलो, तो साक्षरता आंदोलनाचो समितीचो अध्यक्ष. ताणें बरो प्रोत्साह दिलो, सगळ्यांनी करा म्हणून सांगलें. मागीर सगळ्या कमलाकर हाल आमी पयलीं हांगा येय वचलो, तो राज्य वयस्कर शिक्षण अधिकारी जावन आयिल्लो. ते हांगा ताणें मास्टरांक आमकां परत सोदून काडूंक तो तरणाटे मास्टर कोण आसा, एक्टीव कोण आसा, इस्काला वचून सोदून काडून ताणें संपन्मूल व्यक्ती म्हणून केलें आनी स्वयंसेवक म्हणून केलें. आमी तें सादारण पूर ताणें केल्ले वरवीं परतून तातूंत एक हें मात्र पावना, तुमी जागृतीचें काम करचें म्हणाले. शिक्षण हें अक्षरस्ता मात जावचें, साक्षरस्ता करचें म्हणाले. साक्षरस्ता म्हळ्यार पितीस जागृती, उळिताय, नैर्मल्यकरणा हें पळय एक लाख तसलें एक तरबेती दिवन जाली. आमकां तरबेतीक आपयलें. असलें कारकळान दवरलें खंयचें पवाड रहस्य बयलो कार्यक्रमां. आमी गेलो, वचून पळयलें आमचे अनेक इस्काची टिचरी येयल्ली, ती पुराय केलें. आमकां प्रायमरी इस्कॉलांक म्हयन्यांत एक मिटींग आसतालें. खंयचे म्हणजे कार्यक्रम डीजे एक इस्कॉलान डीजे टीचर मिटींगांत तिणें सर नानोंदू हल्ली कालता ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು म्हणाली. हांव थंय गेलो, पळयलें सहाय मारल्यो तिका. मागीर पळय हांवें केलें तें तांचे कापडाचें वस्त्र उज्याचें तांकां करूंक जायना. हांवें तें कर दाखयलें. तें तांणी तोंडा वतना एका इस्कॉलाच्यांनी आपोवन सुरू केलें. आपोवन म्हाका हांगा इस्कॉलाक म्हजें विज्ञान, म्हजें मेन कन्नड आनी विज्ञान हें म्हाका इतलें बरें लागतलें की उरलें हांव करतलों, पूण तें म्हाका हांव तातूंत मेतर जातलों. थंय तें म्हाका इस्कॉलांत थंय जालें. हांव मागीर BO लागीं गेलो. एक ड्युटी ओवर डीजे म्हण सांगलें. ताणें म्हाका बरोवन दिलें, तुवें आनी डीजे हांगा परा म्हूण. हांव तें थंयसल्यान म्हाका तें पुरो मेळ्ळें. वय थंयच वता ना तर दुसरें मास्टर म्हाका आमी वता म्हणटा जाल्यार जायचें न्ही गे. तें दवर म्हाका तें वतना म्हाका हें सोदूंक त्या वेळा हांवें हें उजो आनी करतना आतां लागून उजो आनी असलें खंयचें टेरिकोटांनी खंयचें घालूंक जायना, कॉटन घालचें पडलें. एक शिवयलें आनी हांव खंय वचोन शुक्रार सादारण विचारचें, शुक्रार सांजे भाज्यांनी हांगा इस्कांत आसा, ताचेर आमी घास वाड जायना. त्या खातीर हांव शुक्राराचें म्हाका सांगल्यार तुमी शुक्रार हांगा म्हणजे इस्कालाक वचूंक आनी बरं म्हाका सांगूंक येता. तें शर्ट घालून येतालो दनपारां जेवणाक गेल्या उपरांत तें सकाळचें घालचें. येतना इवत मध्यान आतां सर येयला तांकां कळटा. ताचे मागीर हांवें वस्तीन शिवोंक सुरू केली. भुरग्यांक कळना. तेंच म्हाका आवड. हेडमास्टर इल्ला म्हणून जायना. त्या हेडमास्टर हांव ना, कडेचे 5 वर्सां हेडमास्टर जालो, पूण तांकां कळना भुरग्यांक. पूण भुरग्यांचे म्हणजे भुरग्यांक हेंचो आकर्शणाचो इंगड आसलें हांवें हें केल्लें. तांकां मत्तून चटवटी दिल्लो. चाराणाक 10 वर्सां आपोवन गेलो, नकऱ्या पत्रा चाराणां तांकां आपोवन व्हरलें हांवें भुरग्यांक. रिस्केचे जॉब, रिस्केचे जॉब तांकां ते हळ्ळेचे जाले नवता. आतां बँडेज जाल्यार आमी कन्सर्न लेटर बरोवन गाणीचे मागीर केळी बांदी म्हणल्यार योंकूल पोत योंकूल हाडला पोत बाले लेतोन बापाय येता योंकूल काल तुज्या म्हणटा योंकूल हाडी नकऱ्या घाल तूं तुज्या म्हण सांगून मागीर तशें तांणी प्रोत्साह दिले. तुमी सोडटल्यात? हय हांव सोडटालो. हांव आनी आमचे स्टाफ येताले. वता गेलें खावंक आनी वरचें थंय सकाळ दनपारा उपरांत 7चे भुरग्यां मात सकाळांनी. त्या विशयान सांगतना तुमी तुमच्या घराक निसर्ग म्हणून दवरला, तुमच्या भुरग्यांक ही प्रकृतीचें नांव दवरलां, तुमच्या धुवेक प्रकृतीच्याच फॉरेस्ट ऑफिसराक जावन धाडलां आनी हांगासर सगळें 5वें पिकयलां. तुमकां प्रकृती म्हळ्यार तितली मोगी वा तें कशें म्हणून? हय
आमची कृषिकाची ಬಹುಶಃ ಕಲಾಪ್ರಿಯ ಕಲೆ कलांजली कलांजली नाव बाबान दिलो जागो थंय हांगा तावन तापांत आमचो बाबाचो जागो ताजे मदें बाबान भयणीक दिलो थंय मागीर आमकां हांगा इल्लो उरलो थंय आसलो हे मलगडेंगरगी ना म्हाजे कडेन थंय आसा हें आतां तें दिलां आमी परत जालें तेज्या दुसऱ्या दिलें सकाळाक आमच्या आमचो म्हज्या दोगां भयणीक आमचो वांटो दिलो थंय हांगा रावंक घराक जागो दिलो हांवें आमी बऱ्यान आसा तें कोडयार रावता आनी एकल्या हांगाच रावता अशें आयल्यार हांगा रावतात एकले वयती रावतात ते आमगेरच रावतात आयल्यार कोडयार हांगाच रावचें सिस्टर आयली हांगाच रावतात बाद्राबानी परत हांगाच रावचें परत तशें हें कृषिकाची भूंय आमची तशें आमी कृषी हांव गादी कोसून इस्काला वतालो त्या दाळा सुरू कामाची रोटी मेळनातल्या वेळार आनी वोवचें ऑक्टोबरांत ताणें बांदून दिवचें हांवें वोवचें भात हें पुरो जातलें आमकां 6 म्हयने मात जेवणा पावतलें बाबा हांगा बाबा एकानाचो बाब कृषी कोडलो आनी पंचायत 4 कोटी पंचायत सदस्य जावन नोकरेचे मारोगान चडावो ताणेंच केल्ले आनी त्या एका मार्गाक मायचे 7 पावनाचें भांगार ताका पूण माय कडेन म्हणसर रडटाली माय गुतूच ना वय गुर्तू ना मागीर कलिगी रुपयाची होप करून दिल्ली तशें आतां मायच्या बदलाक आतां हें आतां रिटायर जावन 2 आवय एका पंचायत मेंबर आतां हें काम करना आसा तशें आमच्या क्रेसीचो मोग कलांजली म्हण करून कारण बाबान दिलो जागो आमी कस्तालिनो लॉरेन्स अंजलीन ते उट्ट घालून कलांजली म्हण केलें हांवें कंपाउंडाक नांव निसर्ग जायचे वय इथं सगळ्यांनी पांचवी येणे नवीन सकाळी आतां 8-10 जाण येता आमी मुख्य सुण्या खावंक घालता म्हणून पळोवंक आनी तांकां 2 मुठो घालता शीत तांकां घालल्या मागीर तेचें वतात नातर हांगा आलीच ना आता तुमकां शेजारची बोमार ना वय नाविलां पासून आमची कृषी पाड करता तेणी पुरो आसा ती हांगा सगळ्यांची आमची कृषी गेल्या पूण हांगा मागीर तेचें वतात येस आतां सुमार वेळ उलयले आमी तुमी हळ्ळी तावन दिल्ली म्हणसर पावल्यात तुम्ही पुस्तकां बरयलीं तुम्ही सेवा दिली फिंतीसपणां लोकांची पयस केली विज्ञान विज्ञान ज्ञान म्हळ्यार कितें म्हणून लोकांक शिकयलें इस्कॉला इस्कॉलासून संपन्मूल व्यक्ती जाल्यात हेर जात धर्मा कडेन एक बरो संबंद दवरलो आजिकी तुमकां हेंकला मास्टर म्हणटात आतां नखरेक सबा जाणां नांव वाडलां तातूंत एकले तुमी एक कवी मास्टर नातल्यार एक्टर तांच्या पोंदार एक नांव आसता हिंदुवांचे ते कुद्दू घालतात बरके कुत्तू आतां अशें म्हूण पूण आमच्या क्रिस्तवांनी आपल्या देणगी वरी तुमच्याक आयल्या आतां आमच्या विक्षकांक एक स्पेशल क्लास दिवची तर जाल्यार तुमकां सोडली विशयी एक 3 मिनटां आमच्या विक्षकांक आतां स्पेशल मगाच्या विक्षकानो नखरे जॉर्ज मास्टर तावन एक विशेष क्लास आसा ते रिटायर्ड जावन इल्लीशीं वर्सां जाल्यांत तुमकां पळोवन तांगे क्लास दिया म्हणून बगता तांकां कांय प्रिपरेशन नाका तांचे पेन चीट खंयी हांवें पळयल्ली ना सीदा उलयतात आतां जॉर्जी मास्टरची स्पेशल क्लास आमचो देश एक जात्यातीत देश आमी समार धर्माचे हांगासर आमी सांगाता मेळ्ळे भुरग्यांनो तुमी हांगासर इस्कॉलांत तुमी विविध धर्माचे जातीचे कातीचे हांगासर आसात आमकां आमच्या धर्माचो खंडीत जावन मोग आसा खंडीत जावन आसाचेच कित्याक म्हळ्यार हांव तुमचे लागीं एक सांगूंक एकता हर एकल्याक तांचो धर्म तांच्याची भास एका आवय बरी आवयक कशी धाकटी भयणी व्हडल्यो भयणी आसतात आवयक आमी कसो मोग दिता तशेंच आनी मान दिता तशेंच आवयच्या भयणीक आमी मोग दिता मान दिता आतां आमचो धर्म आमची आवय जाल्यार हेची आमची आवय आमचो धर्म जाल्यार इतर धर्म आमच्या समोर आसात प्रत्येक जावन हांगासर आमी बहुसंख्यात हिंदू धर्म आसा मुस्लीम धर्म आसा आनी हेर कडेन बुद्धिजम जैनिजम आसात आमी आमच्या धर्माक आवय म्हूण लेखलें जाल्यार तेजे कडेन आमकां मोग आसा जाल्यार हेर धर्म आमच्या आवयच्यो भयणी मावशे बरी कशें आमच्या आवयचो मोग आसा आमच्या मावशेचो मोग आमकां आसाचेच आमी आवयक द्वेश करना मावशांकी द्वेश करना त्या खातीर आमी आमच्या जिवनांत खंयच्याय वेळार आमी हेरांच्या धर्मा विशयान जावं जाती विशयान जावं काती विशयान जावं आमी द्वेश करूंक ना आमी मोगान जियोंक आसा आनी वडिलांनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक खंडीत जावन तुमी एक बरें चिंतप दिवंक आसा कित्याक तुमचें उतरां तुमचें नडतें तुमच्या आनी तुमचो स्वभाव भुरग्यांचेर तो पडटा त्या खातीर तुमी तुमचें उलोवणें बरें जावं दी तुमकां ती फॉलो करतात
तुमकां अवलंबन करतात. तुमचे उतरां तुमचे कार्य बरी जावन दी, प्रत्येक जावन तुमचें नडटें. तुमी जावन तुमी तें करनाकात हें करनाकात म्हणटात आनी तुमी जावन करतात. प्रत्येक जावन पिवणें, मादक वस्तू आनी हे रितीचे प्रत्येक आतांचे मोबायल. तुमी भुरग्यांक पळयनाकात म्हणटात पूण तुमी ताच्या गितान पळयतात. त्या खातीर भुरग्यांक आनी तुमकां असल्यो संगती आडावंक थोडोच वेळ दवरा आनी उरल्या संगती विशयांत तांकां शिकया. प्रत्येक जावन तुमी कोंकणी वाचूंक शिकया, कन्नड वाचूंक शिकया आनी कन्नड आमच्या राज्याची भास आनी राज्याची भास आनी आमची मायभास ही दोनूय शिकोवन आमचे भाशेक आमी मोग दिवया आनी अशें आमी एक बरे व्यक्ती जावन जिवंक अवकाश करून दिया. खंडीत तुमकां तुमच्या जिवनांत बरें जावन दी म्हूण मागता. मोगजनो हे जावन असलें नखरे जॉर्ज मास्टरचें घर, जॉर्ज कस्टलिनो हांचे विशयांत मुलाखत जाली. तांच्या तोंडान धांवनूच तांचे आदले यादी उगडापे केले आनी महालिंगेश्वर इस्कॉलांत तो भरती जालो इन 70s आनी तो रिटायर्ड जालो इन 21st century. अशें म्हणटा आसतना लांब काळाची सेवा ताणें दिलेली आसा. हो जावन आसा ह्या आंकड्याचो नमस्कार मेस्त्री. मुखल्या आंकड्यांनी मेस्त्री ह्या मेस्त्रीनेक आमी मेळया. तळ बरेग पळयते रावात दैजी वर्ल्ड 247. नमस्कार.